आम्ही हॉट मिक्सान हाऊसिंग बोर्डान म्हाका सदां एलिगेशन जाता हांव हाऊसिंग बोर्डान काम करना म्हणून. हाऊसिंग बोर्डान केन्ना आय एम रिप्लायींग टुडे. हांव हातशा रावला हांगा रिप्लाय करपाक. हाऊसिंग बोर्डान सोसायटी नासलोली, तें फेर प्रायस शॉप नासली. आय टूक स्टेप्स. हाऊसिंग बोर्डान हांवें सोसायटी हाडली. लायटी बील उदका बील फेसिलिटी केल्यो. मुगे ऑफिस फुल फ्लेश. केन्ना हाऊसिंग बोर्डान ऑफिस नासलें. हाऊसिंग बोर्डान ऑफिस घातलें. आय एम अवेलेबल एट द बॅक एंड कॉल. कोणें फोन मारल्यार रोखडो रिप्लाय करता. कोणागे ड्रेन बोल्ल्या, कोणागे आनी कितें बोल्ल्या, कावन्सिलरान सेपरेट कॉन्टॅक्ट करताय ते. जे म्हाका कॉन्टॅक्ट करताय तेका हांव डायरेक्ट इमिजिएटली मनीस धाडटा आनी करता ऑन माय ओन. आय डोंट टेक म्युनिसिपालिटी हेल्प. मडगांव दोग आमदार आहाय. हांव नेणा कोण कितें करताय ते. पूण एक जाणो मडगांव एमएलए दिगंबर सगळे ते म्युनिसिपालिटीचे सगळे लेबर स्टाफ आपण वता. म्हाका मेळनाय सुद्दां. बट आय नेवर स्टेप बॅक. हांव मुगे मनीस धाडटा आनी करता. आतां हॉट मिक्सिंग अख्खी फेस फुल ऑफ हाऊसिंग बोर्ड हॉट मिक्सिंग केला. 2 फायल रेडी केले. समीर आहा आमी इंजिनियर आहा. एक रोड एस्टिमेट करून कोण नासतना, इवन कावन्सिलर नासतना हांव एकलो भोंवन सगळे रोड हांवें घेतले. कावन्सिलरान आपणागे डिमांड घातला नो डाऊट. बट हांव एकलो भोंवतालो कित्याक म्हाका डिस्टर्बन्स नाका. हांव एकलो भोंवतालो लोडू मुगे सगळे फायल रेडी करता. ईच एंड एवरी रोड इज टेकन. जिंग हॉट मिक्स आसना थिंग प्लेन घातले. जिंग हॉट मिक्स वयता थिंग हॉट मिक्स घातले. आतां अदानी गॅसान सगळ्या फोन येला. सगळ्याक अजून देखून फोडटात. तेका फेब्रुवारी जानेवारी एंड देखून फेब्रुवारी फर्स्ट वीक त्या क्लास दिलोले. आय कांट वेट. सो आमी एक फेज घालताय. आतां पड कितें रस्ट क्लियर आहाय ते आतां सद्या घालतात. नेक्स्ट कॉन्ट्रॅक्टर आहा एक संतोष ह्या स्लॅबासा पडला. एक संतोषा पडला. संतोषा काम रोखडें स्टार्ट जातलें. बट हांव एकूच मुगे रिक्वेस्ट आहा हाऊसिंग बोर्डा जो कोण मुजे उलयताय तांकां उलयनाय. जायत मनीस आहाय. जायते भशेन लोक आसता. एक उलोवपा लोक आसता. एक होगे रावन आपणागे काम करपा मनीस आसता. आनी एक ते कांय पण गेलना. दे आर द सायलंट वोटर. दे सी वॉट यू आर डुईंग. सो मुगे सगळे रिक्वेस्ट सायलंट वोटर आनी हेरांक प्रॉब्लेम ना. ते चड उलयताय ताका. तुमी चड उलयले म्हूण हांव बंद जावपाना काम करपाक.